2 दीस जाले पोटान मोज्या दुखता म्हणून डॉक्टराक दाखय नासतना शमान बायरी म्हाका रातची घातली. सकाळी उठून सगळे खाली जाऊन पोट मोजे जाले खाली. पोटाक मोज्या लागली भूक. शमान म्हाका हाडली वीट. शमाय म्हाका खाली 2 पाव दिता. मोजे पोट जाल्ले आसतना खाली. पोटाक लागले आता भूक म्हूण शमायचो म्हाका आयला राग. शमाचो आयला म्हणून राग तिका केल्या हांवें किचनान बंद. सोबे माझा लॉज नासतना तुमका हांव सांगून दिता. म्हजीच लॉज काडून तुमका हांव दाखयता. एक कातारांतल्यान माझे चॅनल सबस्क्राईब करात म्हूण सांगता आणि सबस्क्राईब केला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कितले कातार सोबीत हांवें घातल्या म्हणून गोंयकारांचो सगळ्यांचो आदार हांव मागता. चॅनल सबस्क्राईब करून फुडें म्हाका युट्यूबर पावयात म्हूण सांगता. म्हाकाय सगळे युट्यूबर बरे फेमस जावंक जाय. बरी कातरां काडून खोशेन तुमकां बरोवंक जाय. काळजां तुमची हांव उखलून दवरता आणि मोग तुमचो करून कातार तुमकां हे भेटयता. सगळे गोंयकारांक देवा बाप्पाचे बेसांव मागता आणि भलायकेन तुमकां दवरूं म्हूण देवा बाप्पा लागीं मागता. सगळी आमी गोंय सांबाळूंक फुडें सरोया आणि गोंया शाराचेर फुडें सरून गोंय उरला तें सांबाळून आमचे फुडले पिळगेक राखून दवरुया. कालापूरचे भयणीचेर सगळे विश्वास आसा ते सॉल्व जाले पुरो म्हणून मागता आणि कालापूरच्या भयणीक आमच्या सुसेग मेवल्यार पुरो म्हणटा. फुडें सरून कालापूरच्या लोकांक आमी आदार करया.